आता आम्ही जेन्ना रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन्स म्हणले विच इज क्लासिफाईड एज ARI अक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, हातून जेन्ना अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जाता न्ही म्हणल्यार इट इज नाकाची थंडी, नाक वावप, रायनायटीस जे आमी म्हणटात, शिको येवप कंटिन्युअसली, ताळ्याची थंडी जावन टॉन्सिल्स फुलतात, टॉन्सिलर एनलार्जमेंट, भुरग्यांक गिळपाक त्रास जाता, धाकटी एकदम भुरगीं आसतना खूब लाळ स्टार्ट जाता गळपाक तोंडांतल्यान, तेन्ना कळपा जाय पेरंट्सांक की हांकां बाबा ताळ्याचे थंडी जाल्या, खावपाक त्रास जाता, इनटेक कमी जाला, सो टॉन्सिलर एनलार्जमेंट, फेरेंजायटीस जे आमी म्हणटात तें आसपाक शकता. अशाच प्रकारे कानाचे जेन्ना इन्फेक्शन सुरू जाता भुरग्यांनी, युजली सम बेबीज न्ही, आता थोडी भुरगीं कितें आसता, बॉटल फिडींग जे आमी सुरू करतात पळय, ब्रेस्ट फिडींग इज द बेस्ट फॉर द बेबी फॉर द फर्स्ट 6 months एनीवेज, आनी बॉटल दिवपाक जायना. सो जेन्ना हे बॉटल फीड बी आसता तेन्ना कानाचे इन्फेक्शन, दॅट इज युअर ऑटायटीस मिडिया जे इन्फेक्शन जाता तें जास्त प्रमाणात दिसून येता. तेन्ना थंडी जाली की रोखडे कान व्हांवपा लागता, कान दुखून भुरगीं खूब रडटात, कळना पेरंट्सांक, पालकांक कळना की कित्या खातीर जोर येता, कित्या खातीर भुरगो इतलो चिडचिडो जाता, पण दे कॅन हॅव द इयर पेन अँड इयर इन्फेक्शन. हेच जेन्ना आमी लोवर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट म्हणटात पळय तेन्ना भुरग्यांक फास्ट ब्रिदींग, श्वास घेवपाची रेट वाडटा, त्रास जाता श्वास घेवपाक, तांकां पुलमां भरिल्लीं आसता म्हणटकूच तांकां श्वास नॉर्मल जे भुरगे एक 30 ते 40 सपोज एका मिनटाक 30 फावटी श्वास घेता, तीच रेट जी रेस्पिरेटरी रेट आसता ती मोर दॅन 40, मोर दॅन 50 अशी जाता. सो त्या टायमार पालकांनी मातशें लक्षपूर्वक पळोवचें पडटा की हें सपोज आसलें, इट इज वन ऑफ द डेंजर सायन्स. दुसरी गोष्ट म्हणल्यार आवाज येवपा लागता ब्रीथ करता आसतना. सो देर आर डिफरंट टायप्स ऑफ नॉयझेस, हांव डिटेलान वचना, बट एक गोष्ट की जेन्ना ब्रीथ करता आसतना तुमकां सपोज म्युजिकल सावंड कू कू असो आवाज जो येता पळय, दॅट इज अगेन अनादर लक्षण की चेस्टान थंडी आसपाक शकता. भुरगो सारको फीड घेना, भुरग्याचे युरीन कमी जावपाक लागलां, ऑल्टर्ड सेन्सोरियम म्हणल्यार कितें नॉर्मली खेळटा भुरगो, इवन इन वायरल इन्फेक्शन न्ही भुरग्यांक चड त्रास जायना, कित्याक जोर येता तेन्ना मातसो जाम आसता, बट बिटवीन द फीवर एपिसोड्स ही इज एब्सोल्युटली फायन, ही इज नॉर्मल. सो ते 2 ते 3 दिसांनी भुरगो सारको जाता. बट सपोज हे जे पिरियड्स ऑफ एक्टिविटी भुरग्याची देंवली, सारखे भुरगे हें घेना, फीड घेना, लेथार्जीक आसा, दीज आर सायन्स ऑफ म्हणजे वेरीन यू हॅव टू इंटरवीन फास्ट. आता गॅस्ट्रोएंट्रायटीस हांवें म्हणलें न्ही की तातूंत पोटान दुखप, वॉमिटींग जावप, लूज मोशन जावप, हेंय बी लूज मोशन्स एकदां सुरू जाले की 3 ते 4 दीस तरी उरतात. इट इज नॉट दॅट एक दिसान टॅबलेट घेतली की संडास बंद जाता अशें नासता. खूब पेरंट्सांक चिंता जाता की अरे हे 3 दीस 4 दीस मोशन्स चालू उरता, इन्फेक्शन कशें कमी जावना मेडिसीन सुरू जाली जाल्यार. बट आमी भुरग्यांनी कसलीच असली टॅबलेट दिनात जे मोशन स्टॉप करपाचे, बिकॉज इट हॅज टू गो. इन्फेक्शन सेटल जातलें तेन्ना तुजें लूज मोशन कमी जातलें. सो हे आतां जेन्ना गॅस्ट्रोएंट्रायटीस जाता भुरग्यांनी तेन्ना वॉमिटींग जर इतलें जालें की इनटेक कमी जालो भुरग्याचो, युरीन आउटपूट, मुताचें प्रमाण कमी जालें, हडुळें दिसपाक लागलें मूत, आनी लेथार्जीक एक्टिविटी भुरग्याची कमी जाली, दीज आर द डेंजर सायन्स वेरीन यू हॅव टू इंटरवीन अर्लियर. बेगींतले बेगीन आमी ते एक्ट करपाक.